दिनवासिया देवाक देवान आमकां आनी एक दीस आयज दिला दिसाचो फायदो काडून खेरीतपणी ह्या आयच्या मिसान आदार मागुया. आयच्या मीस आमी विडयता जॉन शावियर फेर्नांडीस आनी आना फ्रांसिस्का गियार म्हयन्याचो उगडास खेरीतपणी तांच्या आत्म्या वाचोर मागुया. मागूंक लायला इजोबेल लॉपीस बर्थडे मनयता आनीकूय कोण बर्थडे मनयता मे बी काजोरा दीस मनयता मागुया तांचे पासून भोव करून दुयेंती पासून मागचे एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आयशू परतो मान जेजू आमकां सांगतलो एकल्याचे कन्या प्रमाणे देव तांचो हिशोब घेतलो. कितें बरें केलां कितें वायट केलां कितें बरें करूंक ना कितें करूंक जाय आसलेलें हे भशेन आमी जिवीत जें जियेता त्या जिविता प्रमाणे देव आमचो एकल्याचो हिशोब घेतलो त्या प्रमाणे फुडल्या जिवितांत इनाम दितलो. इश्टानो शणेपणान आमचें जिवीत जिवंक बरें तें करूंक आनी वायट तें पयसावंक सदांच आमकां आदार दे म्हूण आयचे मिसान जेरूचो आदार मागुया. मागणी आमच्या देवाक मानूंक पातके म्हूण ओडकुया सगळे गुणांचे बोगसोने देवा लागीं एकामेका लागीं मागुया. तुका धरून म्हणुया हांव पातके मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासो बागेन सदांच सांबाळ मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोलपोद विदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक सश्टेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. कोनवाडा बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दर दिश तुंगात तुझ्या कृपेच्या देनांनी ओदीक ओदीक तांकां भर बाबार्थान परवंशान आनी मोगान तांकां उर्बिवंत कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाडूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता
आमच्या सुम्या तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन राजवट चलयता ससण्याच्या ससऱ्यांक बसून देवाचें उतर आयकुया. नाहूम प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. शुभ संदेश हाडपी, शांती पोरगोट करपी, दोंगरार वयल्यान पळे धांवून येता निरोपी. जुदा तुज्यो पोरबो समोरुंबूंक लाग, तुज्यो आंगवण्यो पाळ, कित्याक तुजे वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचो ना. ताचो सारको भस्म जाला. होय, सर्वेस्परा नव्यान लायतलो जाकोबाचो दाका मोळ्ळो आनी इस्रायलाचो दाका मोळ्ळो. लुटणारांनी ते लुटून व्हेले, तांच्यो खांद्यो मोडून घाल्यो. रोगतान बुडलोल्या शाराचें कोटा, फोटींनी भरलोलें, लूट मारून गिरेस्त जालें. शीम नासलोलें चोरयांचें, चाबुकाचे फटके, चोकरांचो खोलखोल बोबाळ. गोडे फेर मारतात, गाडयो हालतात दोलतात, घोडेश्वार झुजाक वेतात, तोलवारी जोगजोगतात, बाले लोकलोकतात. घायाल जाल्यांची खातोड, मेलेल्यांचो राशी इस्पा भायर मोडली, ते मोड्यांक आदलोन पडटात. हांव आतां तुजेर घाण ओळशीक ओलतलो, तुजो आबरू मान काडटलो, तुका सोबी माजार लॉज करतलो आनी तुका पळयतात तितलेय तुका पाट करूंक म्हणटलीं. निनवेचें निसोंटोन जालां, कोण ताचे चुचुरे दवरीत? ताका बुजवण दिवपी खंय मेळत? देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावन दी. मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. सगलीं म्हणया, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला ताचो भस्म करचो दीस, ताचें निर्मण गडगडीत येता. कारण सर्वेस्पोर आपले पोरशेक नीट करून दितलो, आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. हांवूच तो म्हूण आतां ओळखून घेयात, म्हज्या वांगडा आनीक देव ना. मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. हांव खास लायता तेन्ना हांवूच बरो करता. सगलीं म्हणया, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. म्हजी जिगजिगीत तोरसाद पाजून काडटूच निती वाटेन हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मानाक नव्यान दाखयतलों, म्हजो दुयेस करतल्यांक हांव परतून फारीक करतलों. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सुर्गीचे राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें,
कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो, म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस वो आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तो सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? वो आपल्या जिवाचे बोलदेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे वैभवान येतलो तेन्ना जोण एकल्याक ताजे कन्या प्रमाणे इनाम दितलो. तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसा तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यान आयलोलो पळोवच्या आदीं मरण भोगची नात. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान बसा. भाव भयणीनो, आमचो गोंयचो साहेब भगवान फ्रांसीस शावियर ताजी जिविताची खबर तुमी खूब फावटी आयकल्या. ग्रेस फामिलीन जल्मलो, शावियराच्या फामिलीन जल्मलो, एक धाकटुलो राजा कसो, व्हडलो ग्रेस कसो. ताजें न्हेसप, ताजें जेवण, ताजें भोंवप एका ग्रेस्ताच्या पुता भाशेन. हे भाशेन ग्रेस्तायेन तो वाडलो आनी वाडटा वाडटा सपना ताजी संवसारान नांव जोडूंक, व्हडलें नांव जोडूंक, एक व्हडलो फामाद प्रोफेसर जावंक, लेक्चरर जावंक. ते लेक्चरर व्हडले म्हणटात पळय ते क्लासीन येताले, बूक बाकायना, बाय हार्ट देखोर लेसन दिताले, देखोर बाय हार्ट. तसलो एक प्रोफेसर तो जावन सोदी आनी सगळ्यान बऱ्यांतलो बरो प्रोफेसर. बाराबती कॉलेजीन पॅरिसाक शिकता आसतना ताका इनास मेवलो, हे तुमी खबर आयकला. आनी इनास ताजी सपनां चिंतना पळोवन ताका सुदारूंक वावुरता. ताका सांगता खूब फावटी संवसारान व्हडलो मनीस जालो, फामाद जालो, ग्रेस जालो, जीव आत्मा पिड्यार केलो, कसलो फायदो तुका? जायतो ते फ्रांसकान ताजें मानून घेवंक ना. जायते फावटी तापलो पासून ताचेर पोत्तून पोत्तून म्हाका तूं सांगशी, हांव तर म्हजें जिवीत मुदार करिना, तुका कसलो फायदो? प्लीज शट अप. खूब फावटी सांगलां आसलें, पूण इना सोग्गी रावलो ना, म्हणत रावलो. आनी फायनली फ्रांसीस एक दीस चिंतता, संवसारान व्हडलो जालो, नांव केलें, ग्रेस जालो, फामाद जालो, पूण आपूण फाल्यां मेलो, कांयच वचचो ना, कसलो फायदो? चिंतून इश्टाणो फ्रांसीस मुदास जालो. ही उतरां आयज जेजू आमकां सांगता. आमकां जायत्या जाणांक सपनां संवसारान व्हडलीं व्हडलीं, संवसारान व्हडलीं सांग. जाणा मनीस सांगता ही संवसाराचें व्हडपण फुडल्या जिवितांत चलना, कसलेंच दुडू, ग्रेस्ताय जावं व्हडलें नांव, कितूनय फामाद जाला, हें फुडल्या जिवितांत चलना. फुडल्या जिवितांत फकत जिवीत चलता. बरें जिवीत तर जियेलां जाल्यार फुडल्या जिवितांत आमकां रेस्पेद मेळना, नाल्यार ना. इश्टानो, आयज शुक्राराक जेजू मान दिवंक हे स्वातेर आमी आयल्या. दिनवासूय आमच्या जिविता पासत आजून आमी जिवी आसा. जिवीत आमचें निटाय सारकें ना, नदर मारया. फ्रांसका भाशेन जाणें नदर मारली जिविताचेर, जिवीत बदललें, जेजूक भेटयलें आनी भगवान फ्रांसीस शावियर जालो. आमच्या जिवितान नदर मारया. आमी संवसाराक लोब धरया, संवसाराक फामाद जावंक सोदता, संवसारान व्हडलें नांव जोडूंक सोदता. हें आयचीं उतरां मनान धरया. संवसाराचें व्हडपण फुडल्या जिवितांत चलना. बरें जिवीत तर आमी जियेत, बरें कितें करीत फुडल्या जिवितांत चलता. हे इश्टानो, हे पासत संवसारान जाता तें दिसान दीस बरें करूंक वावुरया. देवान आमकां आयज हो दीस दिला, सकाळीं फुडें अख्खो दीस आहा 24 वरां. आमी कितें कोत्ता, बरें वा वायट, ताचे प्रमाणे आमची जोडटी जातली. बरें केलें बरें मेवतलें, वायट केलें वायट मेवतलें. चुकोना, कांयच चुकोना.
सगळे आमचे मेकान वेता बरे बँकान ओ वायट बँकान हे पासत शाणेपण मागुया आयचे मिसान देवा लागीं आमी शाणेपणान जिवीत आमचें जिवंक कितेंय बरें करूंक चान्स मेळटा सडना जावं कितें वायट करूंक आमकां सोयेक मेळटा तें पयस करूंक म्हणटच बरें करूंक वायट पयसावंक एकल्या शाणेपण दी म्हूण आयचे मिसान करीतपणी मागुया. बसूनच भेटोन गीत गावया. बेठोने वेलार गायन गावया रुपे बांगार मागिनाय C30 पेज नंबर 41 C30 पेज नंबर 41. उबे रावया. म्हजे भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोद वेदांत देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नेके पयसुच्या दाबाक सुरेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसून जावन इंदणी पवित्र कर. तुका आतां आमी भेटय जावन ते बलये वरवीं आमीच तुका सरान सोंपलेलें बलिदान सांग निर्मी हें आमी मागता त्याच तुजे पुता जेरुशलेमीन. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. तुमचें काळ जावं उबारुया. आमी ती सुरेस्परा तायबाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोरविदारान ससनेचे देवा सोरकार्यान सोरताय तुका आमी दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचो फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक गुडच्या रुसलें तेजेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची तुवें केली. हे खातीर सगळीं रोसनां आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीचेर तुका वाकणटा तारोन मेवलेली तुजी पोरजां स्वर्गार एकाच तळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सगळ्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती सतासून आमी निरंतरी स्तुती तुजी गायता.
देवा आमच्या बापा तुका भेटयलेल्या उंड्याचेर आनी दाकांसराचेर पवित्र आत्म्यान तुजें धाड म्हूण तुजे लागीं आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरण संशय आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हडलो मोग दाखयलो आपल्या शिसां बरोबर जेवण करतना ताणें आपल्या हातांनी उणो घेतलो तुका दिन वाचलो उणो ताणें मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पिसोत समोर तुजी तेच बरें जेवण जातोच ताणें दाकांसऱ्यान भरलेली काल्स घेतली आशिर्वाद ताचेर घालो नव्यान तुका दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सस्मीक कलराचें हें रगत पातकाचे बॉक्सान मेलच्याक तुमचे बसत समेज मनशां बसत तेव्हा रावतले हें म्हजें उगडासा करात Bavartaco God urgotuja. Gesù bello, Gesù ci consala, Gesù novia e dolore. Gesù bello, Gesù ci consala, Gesù novia e dolore. हे खातीर बोमगाळ बापा जोरीच्या मरणांचा पुन्हा जिवंतपणाचा मुगडास करता तो संवसाराचो सरभंडार आमचें बलिदान जावन आमकां तुजेशी व्हरूंक ताणें आपणाकूच आमच्या हातांनी घालो सरस्परा आमच्या देवा आमच्या मागणें तूं आयक त्या जेवणान म्हणटा घेतल्या म्हाका समेस्तांक मोगाचो आत्मा तुजो दी ह्या आत्म्याच्या देणी पवित्र सभेन अदीक अदीक एकवटान मोगान आनी शाणेपणान आमी जिवंक शिकोर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाप बरोबर फिलिप नेरी आमच्या गोवंडी बाप बरोबर सगळ्या आमच्या हेरा गोवण्या संगती तुजे पासत वावुरता ते सगळ्यां बरोबर पवित्र सभेन तुज्या तूं आमकां एकठांय कर आमी मोग करता ताका विसरूं नाका फावो तिलो मोग आमी करिना तांचो उगडास कर हांगाचेर आसलेल्या सगळ्यांचेर खिरीत आशिर्वाद तुजो देवय शांतीन मरून गेल्यान तांची दया कर माया मोगोन तांकां गोपान तुज्या तूं घे सरस्परा तुजे लागीं आमी मागता भगेरांकर मरी देवाचे आमचे माये बरोबर एक दीस सुयेशी आमकां सगळ्यांक एकठांय तूं कर तुज्या राज्यान सदां घाल मोगाची परब तुजी समोर तूं आमकां फावो कर थंय जेरूचो मोग केले ते सगळीं था मना आसतना तुज्या मनाक गितां गायतलीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगता तेच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोद बिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनेच्या ससनान बापाक सरीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत ताका दिन आसतना त्या जिविताचो बरो फायदो आमी काडूंक बरें तें सदांच आमी करूंक वायट तें सदांच पयसावूंक एक एकल्या शाणेपणान आमकां बर म्हूण तेच बापा लागीं बराबर मागुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र तुजें राय समका येवन तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमची इच केलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां सवस्ताय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सर्वंडराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोशान आमी अवतार एकता तर आमकां चोदार कोतीन सरपात कंट्री सुडय
सुरागांतली तूं आमकां सगल्यांक वटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दितां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां तुमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या वाडताचे दिश्ट घाल तुजे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनां सुम्याची शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया शांती तुमची देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी हो जेजू खरो देवाचो पूत आमचे कोन्या प्रमाणे आमची जोडटी जातली हो जेजू आमकां सांगता की देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून मोगान आपल्या जेवणाक हेजो आमकां आपयल्या सगळीं आमी सुभागी सुम्या धर्माचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान घेता आसतना गायन गावया जेजू भाशेन R10 पेज नंबर 179 R10 पेज नंबर 179
प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाड बापा, हे सर्गीचे देण्या वरवीं तूं आमकां नव्या जिवितान गोठायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच तूं आमकां राख. अशेंच आसनाच्या चुकाक एक दीस तूं आमकां पावय. आमी मागता तेच तुजे पुता जेरूच्या नांवी. आमेन. बांगडीनो आज म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार जाल्ल्यान सांजे 5:30 ती 6 कुमसार आसतली, कारण 4 वरांचेर काजार आसा, काजाराचे मीस. 5:30 ती 6 कुमसारां आनी ते उपरांत धाकटुले जेजूक आमचे मरे दवरून एडोरेशन आसतलें. फाल्यां आमची सिनियर्स सिंकेरी पिलग्रिमेज करतात. बागेंत लॉरन्साची नोवेन थंय चलता, सिंकेरी वेतात. 3:30 वरांचेर बास सुट्टेली. फकत जाणी नांवां दिल्यान तांणी बासीन प्रवेश करचो. 5 वरांचेर थंय बागेंत लॉरन्साच्या मानाक नोवेनांचे मीस जातले. आयतारा दीस आमचो डे ऑफ डायसिजन क्लर्जी यादनिकांक भेटिल्लो दीस. त्या दिसाक आमी करीत भाशेन आमचे सगळे यादनिकां बसत मागतले. बरें म्हळ्यार काल हो दीस गवळ्याचो दीस आमी पाळ्ळा. सांगाती यादनीक ह्या बारादाचे आयतारा दिसाक हो क्लर्जी डे ऑफ डायसिजन क्लर्जी आमी करतले. आनी आमी सेकेंड कलेक्शन करतले ते आमचे जाणटे यादनिकांक आदार दिवपाक हें कलेक्शन वेतलें. म्हणटच तुमी ह्या दोनूय मिसांत वांटो घेवंक, तांचे पासून मागूंक आनी तुमचे दोन दार भेटोवंक वावुचें म्हूण मागता. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. सोरपोत विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात शनापणां सदांच बरें तें करूंक वायट पयसा वावरात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड करतात. शेवटाक गायन गावया जिवितातूं उजवाडातूं K4 पेज नंबर 141. K4 पेज नंबर 141. तुझे जीवित म्हाका लागून उस्वाडाच्या तुझो सुस्वाद म्हाका दाखोव. वाचुऱ्याच्या सांगात्यांतूं बापा सोशीन म्हाका तुझे जीवित म्हाका लागून उस्वाडाच्या तुझो सुस्वाद म्हाका दाखोव. वाचुऱ्याच्या सांगात्यांतूं बापा सोशीन